नमस्कार येवकार गोवा टुनायट सुयश गावणेकार सगळ्यांक नातलांची परबी सविस्तर खबरां आदी हेडलायन कोमुनिदाद जमनीचेर प्रकल्पांक कायदो बदलूंक जाय मुख्यमंत्र्याचो कोमुनिदादीक तेक्याचो उलो जानेरांत कोमुनिदाद अधिवेशन गिरी कोमुनिदाद म्हणटा कायदो बदलपाची गरज ना। आरोग्य शिक्षणाच्या मळार ख्रिस्ती समाज सदांच फुडें सुटके झुजांतय ख्रिस्ती समाजाचो वांटो प्रधानमंत्री उलयलो मोदीची ख्रिस्ती फुडाऱ्यां बरोबर दिल्लींत नातलां। काँग्रेसीचे आमदार फुटले मतदार न्ही आमदारांनी पक्षांतर केले म्हणून पक्ष फ्राक जायना प्रदेश काँग्रेसीचो नवो प्रभारी माणिकराव ठाकरे उलयलो जानेरांत काँग्रेस भेटेचो ठाकरेचो प्लान। आदलो प्रधानमंत्री वाजपेयीचे जयंतीक सुशासन दीस गोंयांत सरकारी अधिकाऱ्यांच्यो भ्रष्टाचार केशी वर्सांची वर्सां उमकयतात 3 वर्सांत 22 केशी पेंडींग खासारेको। येता त्या अर्थीक वर्सा लायटीचे बिल युनिटा फाटल्यान 7 ते 13% वाडोवपाचो लायटीच्या खात्याचो JERCक प्रस्ताव दर थारावंक 8 जानेराक सुनावणी हाय टेन्शनाक दर वाड ना। साळगांव पर्वरे 4 दिसां भितर उदका पुरवण जाग्यार म्हूण WRD मंत्र्यान दिल्लें उतर तिळारीच्या कालव्या अजून सुक्यार नळाक ना थेंब साळगांवच्या लोकांचो फॅक्ट चेक। पर्वरे फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून कोणाकच त्रास जावंक जायना म्हूण ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लान ट्रॅफिक SP म्हणटा PWD हेर खात्यां कडेन चल्ल्या चर्चा। कोमुनिदादीच्या जमनीचेर प्रकल्प हाडटले जाल्यार कायद्यांत बदल जाय मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयला कोमुनिदाद समित्यांक तेक्याचो उलो तेवटेन गिरी कोमुनिदादीचो अध्यक्ष म्हणटा कोमुनिदादीच्या जमनी वेलीं घरां कायदेशीर करूंक कायदो बदलपाची गरज ना चडशीं घरां भायल्यांची गोंयकारांचो इश्यू समित्यां कडेन उलोवन सोडोवं येता। जानेरांत कोमुनिदाद अधिवेशन कोमुनिदादीच्या जमिनीर प्रकल्प हाडटले जाल्यार कायद्यात बदल करपाक जाय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयलो समित्यांनी तेको दिवचो म्हूण उलो आनी नवे रिफॉर्म्स ज्या पद्दतीन हाडपाक जाय आनी लोकांक हेजो म्हणजे आमी जशें म्हणटा की गोंयकारांकूच हेजो फायदो जावपाक जाय सरकाराचे विविध प्रोजेक्ट करपाक फायदो जावपाक जाय हाज्या खातीर आमी जर अमेंडमेंट चेंजीस कितें सजेस्ट करता तांचे कॉग्निजन्स जे आसता पळय तितूर तेंच्यांनी ते काही गजालीक सपोर्ट करपाची गरज आसा। दुसरे वटेन कोमुनिदादी वयली घरां कायदेशीर करपाक कायद्यात बदल करपाची गरज ना म्हूण गिरी कोमुनिदादीक दिसता गोंयकारांचो इश्यू खंय समिती कडेन उलोवन सोडोवपाक येता। जानेरांत कोमुनिदाद कन्वेन्शन that the Comunidad lands, which are agricultural lands, are better administered to see that agriculture production increases in the state. If government is trying to legalize the illegal constructions, my counter question to the government is only one. What happens to the genuine citizen of the state who follows all the laws? Illegal construction आसा ते मायग्रंट लोकांचे कोणाचे गोवन्सो जेन्युइन तर केस आसा तेका कायदोची दुरुस्ती करपाची गरज ना सच केसीस फर्स्ट हॅव टू बी एग्जामिन्ड मागीर ताका फावो ते प्रमाणे each committee will take action and I'm sure nobody will take action on his fellow Goans if they are by merit deserving some consideration and some रिस्पॉन्स फ्रॉम द कोमुनिदाद। ब्लँकेट इलिगल कन्स्ट्रक्शन करपाक तर लोकांक एक परवानगी दिली जाल्यार म्हाका दिसना हे टावन प्लॅनिंग आनी म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत आनी कन्वर्शन सनादा आनी ही ऑफिसां बंद करून उडोवपाची। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आरोग्य आनी शिक्षणाच्या मळार ख्रिस्ती समाज सदांच फुडें सुटके झुजांतय ख्रिस्ती समाजाचो मोठो वांटो प्रधानमंत्री मोदी उलयला मोदीन ताच्या दिल्ली शासकीय घरा ख्रिस्ती फुडाऱ्यां बरोबर नातलां मनयलीं
देशभर नातलांचें सेलेब्रेशन, गोंयांतय नातलांचो मूड, घरां, इगर्जी, कपेलांनी दिव्यांचो झगमगाट, गोठे सजले, नव्या वर्सा मेरेन नातलांचो मूड. भारत स्वतंत्र करपाक क्रिस्ती समाजाचो व्हडलो वांटो. प्रधानमंत्री मोदी उलयलो. जेन्ना नुस्तेमार मंत्रालयाची स्थापना केली तेन्ना क्रिस्ती समुदायाचो व्हड आदार मेळ्ळो म्हूण मोदीन तोखणाय केली. आरोग्य शैक्षणिक मळार क्रिस्ती समाज सदांच फुडें. प्रधानमंत्र्यान तांच्या ऑफिशियल घरात क्रिस्ती समुदायाबरोबर नाताळ मनयलो. मैं आप सभी को और दुनिया भर के लोगों को और विशेषकर क्रिश्चियन कम्युनिटी को आज की इस महत्वपूर्ण पर्व पर अनेक शुभकामनाएं दूंगा. मैरी क्रिसमस. द होली पोप के इन शब्दों में उसी भावना की झलक है जो विकास के लिए हमारे मंत्र हैं. मुझे याद है जब हमने फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया, ईसाई समुदाय ने फ्रीडम मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. फ्रीडम स्ट्रगल में क्रिश्चियन कम्युनिटी के कई थिंकर्स और लीडर्स शामिल थे. गांधी जी ने स्वयं बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की परिकल्पना सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल सुशील कुमार रुद्र की छत्रछाया में रची गई थी. समाज सेवा में क्रिश्चियन कम्युनिटी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और आपकी कम्युनिटी गरीबों और वंचितों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहती है. एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज भी पूरे भारत में ईसाई समुदाय के संस्थान बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं. मजगती नाताळाचो सीझन सुरू. मध्यरात्री इगर्जेनी मिसा जाली. घरा, इगर्जे, कपेलांनी दिव्यांचो झगमगाट. गोठे, नखेत्रां, येशूच्या जन्माचे देखावे. आता सप्तकभर नाताळ, न्यू इयर सेलिब्रेशन. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. काँग्रेसीचे आमदार फुटले, मतदार न्ही. आमदारांनी पक्षांतर केलें म्हणून पक्ष फ्राक जायना. काँग्रेसीच्या सगळ्या बारीक मोठ्या फुडाऱ्यां कडेन उलोवन फुडें कशें वचपाचें तें थारायतले. गोंय काँग्रेसीचो नवो प्रभारी माणिकराव ठाकरे प्रुडंटा कडेन फोनार उलयलो. 28 डिसेंबराक नागपुरांत रॅली. ती जाल्या उपरांत नव्या वर्सा गोंयांत येता म्हूण ठाकरे प्रुडंटा कडेन उलयला. लोकसभा वेंचणूक तेंकले आसतना काँग्रेसीन चडशा राज्यांचे नवे प्रभारी नेमले. माणिकराव ठाकरे कडेन दामाव दीव दादरा नगर हवेली बरोबर गोंयची जबाबदारी दिल्या. काँग्रेसीचे आमदार गेले, मतदार काँग्रेसी कडेनूच. तो प्रुडंटा कडेन उलयलो. किती काही असलं तरी जनता काँग्रेसच्या सोबत आहेत. तर 2 लोक निघून गेल्याने काही पक्ष त्या ठिकाणी कमजोर होत नाही. पक्ष मजबूत आहेत, परंतु सगळ्यांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याची गरज आहे. ते मी सातत्याने करावं लागणार आहे. शेवटी आज पहिली जबाबदारी तर ही आहे की सगळ्यांची भेटी घेऊन सगळ्यांची मतं जाणून घेणं. सिनियर लीडर्स आहे त्यांना आणि जे कार्यकर्ते आहेत त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांची मतं जाणून घेऊन मग नंतर मग काय त्याविषयीचं धोरण ठरवायचं. ते पुढे मग तशा पद्धतीने स्टेप घेता येईल. वेंचणुके खातीर प्लान करतना हे राजकीय पक्षांबरोबर चर्चा करपाची काय ना ते खंय गोंयच्या मुखेल फुडाऱ्यांबरोबर चर्चा करून थारायतलो. लोकसभेचे उमेदवार पार्टीचे सच्चे प्रक्रियेंतल्यान थारतले. तर लोकसभा तर फार तोंडावर आलेले आहेत, होणार आहेत. पार्टी वेगाने पुढे घेऊन जाऊन लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीला मजबूतीने उभी करण्यादृष्टीने काय करता येईल ते सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतील. लोकसभेच्या उमेदवाराची प्रोसेस आहे, ती प्रोसेस जी काही स्टेट लेवलला करायची आहे ती करू आम्ही. इतर पक्षाच्या इतर सगळ्या प्रमुख नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतरच हे सगळ्या पॉलिटिकल घडामोडी ज्या आहेत इतर पक्षाची चर्चा करायची, काय करायचं, त्यांच्याबद्दलची भूमिका काय, हे सगळं मला जाणून घेतल्याशिवाय तर हे नाही करता येणार. पण मी सगळ्यांना मान्य करण्याचं काम करण्याचा प्रयत्न मला राहील. 28 डिसेंबराक नागपूरची रॅली जाल्या उपरांत माणिकराव जानेरात गोंयांत येवपाचो. काँग्रेस पक्षाचे सगळ्या फुडाऱ्यांक एकठांय हाडून पक्ष उबारपाचेर ताचो चड भर आसतलो म्हूण ताणें प्रुडंटाक सांगलें. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. अयोध्येंत राम मंदिर, जम्मू काश्मीरा विशीं 370 कलम काडप हें आदलो प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयीचें सपन मोदी सरकार पूर्ण करता. मुख्यमंत्री पणजे उलयला.
वाजपेयीचे जयंती निमतान बीजेपीचो देशभर सुशासन दीस. राष्ट्रपती मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी आनी बाकीच्या फुडाऱ्यांनी सदैव अटल स्मारकाचेर आर्गां ओंपली. आदलो प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयीच्या जन्मदिसा निमतान बीजेपीन देशभरात सुशासन दीस मनयलो. गोंयांतूय भाजपाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आर्गां ओंपली. आज खूप बरें दिसता की माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हांच्यांनी पहिले अखंड भारताचे स्वप्न 370वें कलम रद्द केले आणि अखंड भारताचे स्वप्न आज साकार झाले. राम मंदिर वही बनाएंगे हे आम्ही सांगताले, लोक आमकां हिणयताले, राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे. राम मंदिर वही बनाया, तारीख हो 22 तारीख है जानेवारी. हे स्वप्न आज साकार झाले. हे आमकां खरोखर कार्यकर्त्यांक मोठो अभिमान आसा. जेन्ना त्यांच्या प्रत्येक भाशणांतल्यान प्रत्येक उल्लेखांतल्यान उल्लेख आसतालो हे स्वप्न आज साकार जाता. आणि ज्या तरेन आमचे अटल बिहारी वाजपेयीजी हांच्यांनी पंतप्रधान जाल्यानंतर ते काम केले. 13 दिसाचे पंतप्रधान झाले, 13 महिन्याचे झाले आणि पूर्ण टर्म तांच्यांनी पूर्ण केलो. आणि भारतीय जनता पार्टीचे पहिले ह्या देशाचे पंतप्रधान म्हणून तांच्यांनी बऱ्या तरेन काम केले. आणि गुड गव्हर्नन्स हे कितें आसूं शकता हे तांच्यांनी आपल्या त्या पदाचेर आसतना तांच्यांनी दाखोवन दिले. आणि ह्या देशा भितर टेलिकम्युनिकेशनाचे जाळें आसत किंवा रस्त्याचे वेगवेगळे आमी पळयतात हायवे, हे जे आसा हे त्यांच्या कारकिर्दीन केल्लें काम आशिल्लें. आणि आज तेच काम फुडें व्हरपाचें आमचे आतांचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी करत आसात. म्हजे सारक्या ल्हान मनशाक एक संदी तांचे बरोबर काम करपाची 5 वर्सांची संदी मेळ्ळी. ती जन्मभर आमी केन्नाच विसरूं नये. आणि जवळून तांचे प्रशासन जवळून पळयलें, प्रत्येकाक नांवान वळखून प्रत्येकाचे कामाच्या वेगळ्या पद्दतीन तांकां तरी कितें हे फाटीं फुडें जाल्यार योग्य पद्दतीन समजून सांगून तांकां प्रोत्साहन दिवन फुडें व्हरप हे तांचे नेतृत्व जें आशिल्लें ते नेतृत्व खरोखर वेगळ्याच पद्दतीचें आशिल्लें. आणि ह्या तांच्याच ह्या परिश्रमामुळे त्यांच्याच त्यागामुळे आज भारतीय जनता पार्टी म्हणजे खंय तरी शुन्यातून आज एक देशाचो मोठी राजकीय पार्टी म्हणून आज जाल्ली आसा. मजगती राष्ट्रपती मुर्मू, पंतप्रधान मोदी आणि हेर फुडाऱ्यांनी सदैव अटल स्मारकार आर्गां ओंपली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयांतूय बीजेपीचो सुशासन दीस. मात गोंयांत सरकारी अधिकाऱ्यांवयल्यो भ्रश्टाचाराच्यो एक केशी वर्सांची वर्सां उमकळटा त्यो पळयल्यार सुप्रशासनाच्यो भोयो. 2018 सावन आतां मेरेन भ्रश्टाचाराच्यो 49 केशी, 33 केशी 3 वर्सां मायज पेंडींग. महापालिकेच्या अकाउंट्स आनी टॅक्सेशन अधिकाऱ्याचेर घाल्ली केस 17 वर्सां उमकळटा. आदलो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजीच्या जन्मदिसा निमतान सरकाराचो देशभर सुशासन दीस. गोंयांतूय सुवाळे. प्रशासन बरें चलचें, कसलोच भ्रश्टाचार जावचो न्ही म्हूण सुशासन दिसाच्या कार्यावळींत मानेस्त उलयतात. मात दुसऱ्या वाटेन सरकारी अधिकाऱ्यांचेर घाल्ल्यो भ्रश्टाचाराच्यो केशी वर्सान वर्स पेंडींग. डाटा पळयल्यार विजिलन्स आनी एंटी करप्शन ब्रांच लोकांच्या घाव्यार मीठ चोळटा अशेंच म्हणचें पडटलें. सगळ्यांत चड वेळ खाल्ला तो पणजे महापालिकेचे 17 वर्सां आदले केशीन. 5 जानेर 2006 दिसा पणजे महापालिकेचे अकाउंट आनी टॅक्सेशन अधिकाऱ्याचेर केस घाल्ली. तेन्ना जोकीम खुलासा आड आयुक्त संजीत रॉड्रिगीसान केस घाल्ली. आजून मेरेन निकाल ना. भ्रश्टाचाराच्यो 3 केशी 2012 सावन पेंडींग आसात. तातूंत तलाटी विठ्ठल सावंत आनी पुलीस उपअधीक्षक शांबा सावंता आडाच्या केशीचो आस्पाव आसा. 2013तल्यान भ्रश्टाचाराच्यो 2 केशी पेंडींग. 3 वर्सां मायज जाल्ल्यो 33 केशी पेंडींग उरल्यात. 2018 सावन भ्रश्टाचाराच्यो 49 केशी नोंद जाल्यात. तातूंतल्यो कांय केशी बंद जाल्यो जाल्यार कांय केशींची चवकशी चल्ल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Christmas Magic Wheel. Value for money offer started at the CMM Arena from 6th December till 5th January to make this Christmas and New Year festival more meaningful. Gifts, discounts, combi offers, vouchers and much more on furniture and appliances. Home appliances, bedroom set, sofa set, dining set, office table, study desk plus chair, mattresses, recliners and much more. Visit showroom and experience it yourself. CMM Arena, Maid says.
फुडल्या वर्सा लायटीचें बील युनिटा फाटल्यान 7 ते 13% वाडोवपाचो प्रस्ताव लायटीच्या खात्यान JERCक धाडला. 8 जानेराक सुनावणी जावन नेमको दर थारतलो. घरगुती लायटीचें बील युनिटा फाटल्यान 13 ते 70 पैसे वाडोवपाचो प्रस्ताव. कमर्शियल लो टेन्शन शेतकी आनी हॉटेल कनेक्शनाचेरय दरवाड मागल्या. हाय टेन्शनाच्या दरवाडीचो प्रस्ताव ना. पुरू लायटीचे बील वाडोवपाक संयुक्त वीज नियामक आयोग म्हळ्यार JERCची फेब्रुवारांत सुनावणी जाल्ली. आतां 8 जानेराक सुनावणी दवरल्या. आर्थीक वर्स 2024-25 खातीर वेगवेगळ्या कॅटेगरीत युनिटा फाटल्यान 7 ते 13% दर वाडोवपाचो प्रस्ताव वीज खात्यान JEIC मुखार दवरला. घरगुती लायटीचे दर स्लॅबा प्रमाण 7 ते 13% वाडोवपाचो प्रस्ताव. 0 ते 100 युनिट स्लॅबांत युनिटा फाटल्यान 13 पैसे वाड. 101 ते 200 युनिट स्लॅबांत युनिटा फाटल्यान 19 पैसे वाड. 201 ते 300 युनिट स्लॅबांत युनिटा फाटल्यान 40 पैशांनी वाड. 301 ते 400 युनिट स्लॅबांत युनिटा फाटल्यान 50 पैसे वाड. जाल्यार 400 वयर युनिट स्लॅबांत युनिटा फाटल्यान 70 पैशांनी वाड. कमर्शियल लो टेन्शन कनेक्शनाक 4 स्लॅब आसात. 4 स्लॅबांत युनिटा फाटल्यान 37 पैसे ते 70 पैसे वाड. शेतकी कनेक्शनात युनिटा फाटल्यान 5 ते 10 पैसे वाड. दर वाडलो तरी लायट विकत घेवप आनी बिलांतल्यान येवपी येणावळ तातूंत 414 कोटीची तूट उरतली. 2024-25 3057 कोटी रुपया वीज खरेदीक लागतले. सध्याच्या रेटी प्रमाण बिलांतल्यान 2442 कोटी येवपाचे. 6 कोटीची तूट. नव्या प्रस्तावात दिल्ल्या दरा प्रमाण बिलांतल्यान येतले 2527 कोटी. दर वाडोवनय 414 कोटीची तूट उरतली. हे वजें सरकारच्या माथ्यार. सगळ्या कॅटेगरीत हाय टेन्शन कनेक्शनाचेर वीज दर वाडोवपाचो प्रस्ताव मात ह्या प्रस्तावांत ना. ह्या प्रस्तावाचेर JERCन 8 जानेराक सुनावणी दवरल्या. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. पर्वरे फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून नित्याक यो वच करतल्यांक त्रास जावंक जायना म्हूण ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लान चल्ला. PWD आनी बाकीच्या खात्यां कडेन उलोवप चलना म्हूण ट्रॅफिक SP अक्षत कौशल प्रुडंटा कडेन उलयलो. पर्यायी रस्तो खंयचो आसतो तेंय पळयतात. कामा धंद्याक यो वच करपी लोकांचो विचार करून खंय ट्रॅफिक प्लान करतले. जुवारी पुलाचे दुसरे फेजीचे कामाचे उक्तावण करतनाच पर्वरे फ्लायओव्हराची बुन्याद घाला. पीक हवरात पर्वरे ट्रॅफिकाचे 12 वाजता. तातूंतच फ्लायओव्हराचे काम सुरू जाल्यार कशें कितें हो सगळ्यांकूच प्रश्न. ट्रॅफिक SP म्हणटा कामा धंद्याक यो वच करप्यांक त्रास जावंक जायना म्हूण PWD आनी हेर खात्यां कडेन उलोवन ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लान करप चल्ला. पर्यायी रस्तोय थारायतात. ट्रैफिक जैसे जैसे कॉन्टीन्यूसली हम PWD के साथ और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ बातचीत में हैं और उन्हीं के साथ मिलके एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया जा रहा है ताकि मिनिमम इनकन्वीनियंस दी जाए विजिटर्स को. और जो लोकल लोग अपनी नौकरी के लिए भी जा रहे हैं पेंजिम सिटी या फिर टुवर्ड्स नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा और फोंडा, उन लोगों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे रुकना ना पड़े, इसके लिए हम ऑल्टरनेट रोड्स PWD के साथ आइडेंटिफाई करवा रहे हैं. उस पर अगर कुछ काम करवाना हो तो उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और होपफुली हम इस सिचुएशन को अच्छे से मैनेज कर लेंगे. फाइनल कुछ डिसीजन हुआ है सर पर्वरिंग फ्लाईओवर के रिलेटेड जो ट्रैफिक डाइवर्जन है? अभी इसमें डिस्कशंस चल रही हैं हमारी और जल्द ही हम इसके अंदर आपको टाइमली सारा इसमें एक्शन हो जाएगा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. साळगांवां पर्वरे 4 दिसां भितर उदका पुरवण जाग्यार पडटली म्हणून WRD मंत्र्यान उतर दिल्लें. मात तिळारीच्या कालव्या अजूनय सुक्यार. साळगांवच्या लोकांचो फॅक्ट चेक. नळाक थेंब ना म्हूण पर्वरी आनी साळगांवचो लोक बेजार. साळगांवचो राजेश दाबोळकार तिळारी कालवो पळोवन आयलो. तिळारीचें उदक अजून मेरेन तरी सोडिल्लें ना. पर्वरी सध्या 2-3 दीस जाल्यार आयकपाक येता की उदकाची शॉर्टेज आसा. ताकाच लागून आमी ग्रावंड रियालिटी चॅक करपाक पर्वरी आयिल्ले आनी अशेंच आमकां दिश्टी पडलें की पर्वरी सारकी उदकाची शॉर्टेज आसा. काही लोकां कडेन आमी उलयले, काही लोक आमचे कडेन उलयले कॅमेराचेर, काही लोक उलोवपाक सोदनासले. ते कारणां वेगळी वेगळी आसा. परंतु जे तिळारी केंद्राचें जे काम चालू आसलें ताका लागून डिले जाला कामात. ताका लागून जे कॅनलाचें उदक आजून पर्यंत सोडूंक ना. ताकाच लागून जे नॉर्थ गोवा उदक सप्लाय जाता फ्रॉम तिळारी ते उदक खास करून पर्वरी मतदारसंघात पावपाक उशीर जाल्ल्या कारणान लोकांचे हांगा हाल जाल्ले आसा. वचून ते पाहणी तरी करूया बा कितें एक्चुअल सिच्युएशन आसा तें. पण हांगर येयल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें कितें हे कॅनल आसा पळय ते ड्राय पडलेले आसा आनी काम अर्दवट आसा. आतां पयर WRD मंत्री डॉक्टर सुभाष शिरोडकर आमकां सांगलें कितें 4 दिसांनी तुमकां रेग्युलर उदक येतलें म्हणून.
आतां उदकाचो ताना पताना आतां मंत्री खोटे कितें उलयता तें म्हाकाय खबर ना. एक दीस थंयसा उदक सोडलें 2 वरां आनी कॅनल जर हांगा ड्राय पडलेल्या जाल्यार आमकां उदक गावतलें कशें? कलंगूट, कांदोळे, अंजुना, शापोरा ह्या जाग्यार हॉटेलां आसा आनी आतां हो ट्युरिस्ट सिजन आहा. म्हाका दिसना की कोणें आज पर्यंत कलंगूट, कांदोलीम ह्या जाग्या वयल्यान उदकाची शॉर्टेज आसा म्हणून कोणें कंप्लेन केल्ली आहा. दुसरी लॉबी आसा टँकरवाल्यांची. टँकर जे आसा पळय गव्हर्मेंटाचे कसलेंच नियंत्रण ना. आयज 1000 रुपया टँकरवाले चार्ज करता. तर आज लोकांचे प्रॉब्लेम अशें जाला की लोकां लागीं हांगा स्टोरेज फॅसिलिटी नात, कसल्योच स्टोरेज फॅसिलिटी नात. म्हणल्यार बुडकुले, कवशे, बॅरलां तसली कांय व्हडलीशी नात. कित्याक लोकांक PWD उदकाची संवय जाल्ली आसा. कुगले जाण वचून ते वचून ऑफिसान वचून सांगून लायन घेतला. ते सरसून म्हाका तुमकां अजून नळच दिवंक ना म्हणटा तुमी. आमकां नळ आसा रे बाबा. नळ कित्याक ना? नळ आसा. उदक येना ते. उदक येना. म्हाका दिसता कोण जे पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा परवरचे बाबा खंयच्या टायमार खंयच्या भागात उदक सोडटले ही जर म्हायती मेळटा जाल्यार एक अंदाज तरी येता. बाबा लोकांच्या मनात ती एन्झायटी आसता फाल्यां बाबा उदक जाय आसचें ना जावं येतलें जावं कितें. आनी केन्ना केन्ना उदक अर्द्या वरा खातीर येता, बारीक येता, पिरी येता आनी वता. तर लोकांक खबर आसा केन्ना येतले. उदका खातीर लोक सारके म्हणटा तांकां उदकाची सारकी गरज आसा. ताका लागून WRDन बेगींतल्या बेगीन हे उदकाची समस्या ती दूर करची अशी लोकांची मागणी आसा. पर्वरीच्यान प्रोटेक्शन खातीर रुपेश राऊत. बाबू आसगांवकारान आपलीच उदरगत केली. पेडण्यां कांयच ना. आमदार आल्लेकाराची चढाई. पयलीं एग्रीमेंट केल्लो जाल्यार आज मोपा एअरपोर्टाचेर आनी आयुष हॉस्पिटलांत पेडणेकारांक नोकऱ्यो दिवंक बरें पडपाचें म्हूण बाबूक सोलून काडलो. विधानसभेक पेडण्याच रावतलो म्हूण बाबून घोशणा केल्या. ताचेर जाप. पेडण्याचें राजकारण सदांच चर्चेत. फाटल्या वेंचणुकेत पेडणे हातांतल्यान गेल्या उपरांत मडगांव गेल्ल्या बाबून थंय दिगंबर पावतकूच पेडणे कमबॅक करपाची घोशणा केली. आपूण वतकूच पेडणे उदरगत जावना म्हणून तो उलयल्लो. हांवें ऑलरेडी डिक्लेअर केला की पेडण्या परतो हांव रावतलोच. आनी लोक म्हाका फोन करतात, आपयतात, लोकांची तळमळ आहा आनी लोक एक तरेचो म्हाका फोन करून सांगतात की बाबू तूं जाय म्हणून. सो लोकांची इच्छे प्रमाणे हांव येतलोच पेडण्या आनी परत आनी एक फावटी त्याच जोमान फुडें वयतलो आनी जो विकास उरला तो विकास फुडें व्हरपाक हांव काम करता. पार्टी खंयची? पक्ष खंयचो? ते तेन्ना पळया. मेळटा तो पक्ष सर? ते टायम येतलो तेन्ना सांगतलो. पण आजून पासून हांव BJPनूच आहा. पेडण्याचो आमदार प्रवीण आल्लेकाराक बाबूचें उलोवप कोत्र गेलें. ताणें आपलें अस्तित्व दाखयत बाबूचेर चढाई केली. आयज 20 वर्सां हांगासर तेणी करपून लोकांक खाल्लेल्या. म्हाका दिसता ती माती उरलेली ती बी घेवपाक परत येवंक सोदता आनी माती उरल्या ती घेवन वचूंक सोदता. हो डिवलप केला पळय, डिवलप तेणी आपलो स्वताचो डिवलप केल्लो आसा. हो तेणी डिवलप आमच्या पेडणेकारांचो कोणाचो केलो म्हणून तेणी सांगचें न्हू. आपल्या स्वताचो हेका लागून तेणी जे कितें आहलें पळय ते साडली पडली घेवन तो आतां गेल्लो आसा आनी ताका ऑलरेडी पेडणेकारांनी धाडलेलो आसा. ताका लज ना, शिमरो जाल्यार तो परत येतलो. हांव ताका सांगूंक सोदता तो शिमरो कित्याक लोकांनी ताका ऑलरेडी हांगासून धांवडोन घातलेलो. आतां परत येत जाल्यार ताका कसली तरी माळा पडटली ती हांव तुमकां सांगना. एअरपोर्टार आयज एग्रीमेंट केल्लो जाल्यार आयज आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळटले ते आमकां हांगासर सफर करचें पडटा. तशेंच आयज आमचें आयुष हॉस्पिटलान पासून आयज आमकां जॉब फर्स्ट प्रिफरन्स आसूंक जाय आसली ते आमकां फर्स्ट प्रिफरन्स मेळना. ताका लागून म्हाका हिंगासर हें करचें पडटा. कित्याक हेंच्यांनी तो एग्रीमेंट केल्लो जाल्यार आमकां इजी जातलें आसलें. आयज हेंच्यांनी इजी करूंक ना. हेंचे स्वताची आपली बॅगां कशी घेवन वयची तेच चिंतलां हेंच्यांनी आनी कांय चिंतूंक ना. ताका लागून हांव सांगूंक सोदतां जे पळय वर्सां उरल्या ती बरे भाशेन काडची. फॅमिलीक घेवन खंय तरी वयचो आनी बरो रावचो तेणी. ताका इतलेंच सांगूंक सोदता. हांगासर परत येत जाल्यार ताका कशें मारतले ते पेडणेकार तेणी पळोवचे. प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगीमणी. सांदेल हासापुरा कुंभारवाड्यार एका बिबट्यान थंयच्या एका पाडकाचेर गोठ्यांत वचून हल्लो केलो. घरांतल्यांक जाग आयिल्ल्यान बोवाळ जालो आनी तितल्यान बिबटो फुजो. राना खात्यान ताचो बंदोबस्त करचो म्हणून लोक मागता. गांवांत खंय गवे घुसतात तांचेरूय उपाय जाय. भरत भायपाचे जे तेणी बांदलेले भायर ते गोट्यान येवन तांकां त्या बिबट्यान तेंच्यार अटॅक केलो. आतां कशें सगळे आतां बिबटे म्हणा गवे रेडे म्हणा सगळे येत आसात आनी भितर गांवांत आतां रिगलेत ते सगळे. ताका लागून आतां गोवोरमेंटान कितें तरी करपाचें हेचेर वन विभाग खात्यान आनी पिंजरे हाडून ते मातशे तांकां धरले तर बरें जातलें. नाल्यार ते परते आणकी काही करूं शकता.
मनशार अटॅक करू शकता आनी कितें आनी करूं शकता. गवेरेडे तशेंच जाले. आतां गवेरेड्यांनी खूब धुमाकूळ घातलो. लोकांचे कांयच दवरिना. लोकशाद सगळे करताले ते आतां कांयच करिनात लोक. ताका लागून व्हडले प्रॉब्लेम जालो आतां तो. ताका लागून गव्हर्मेंटान मातशें हेचेर चड लक्ष दिवपाक. आम्ही हे उत्पन्न करतो, गव्हर्मेंट आमकां सांगता ह्या करा त्या करा, तितून करून काय झालं सांग. आता हे गये येतात, वाघ येतात, म्हणजे तिथून उत्पन्न करून तरी काय खातलो आम्ही. आणि आमचं काही एक नाही. ह्या ढोराच्या जीवार आमचं जीवन सगळा. गावात आमच्या वाघ म्हटल्यार हो फस्टा गेलो. तुमकां दिसता ते मोपा एअरपोर्टा खातीर बीन ते थंयसरले बीन ह्या वाटेन इले बीन हा तांकां सायड मेळना न्हू. सायड मेळना म्हणून ते आता भोवन भोवन वयता. हो आई तुझी मागणी काय आसा? माझी मागणी लोक आसा मागणी म्हाका काय आसा, माझी आता धोरां आहोत म्हणजे तुका फॉरेस्टरान त्याचेर काहीतरी कारवाई करपाची. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.